चिंबला इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नायकान एक व्हिडिओ काढून गोंयकारांक धमकी दिल्या म्हूण आरोप. तो खंय मूळ गोंया भायलो आरजीपीचो बोवाळ. एका सपोर्ट कोण करता बीजेपीची पंचायत, बीजेपी पार्टी हो जो घाटयांचो सरकार आमी म्हणटा पळय, घाटयांची पंचायतूय जाल्लेली आसा आणि हो जो आयज व्हिडिओ काढून गोंयकारांक इन्स्टिगेट करता, लायव्ह व्हिडिओचेर गाळयो मारता, ती धमकी दिता की म्हाज्या एड्रेसाचेर तुमी येया आनी आपणाक येवन दाखया. आमी जेन्ना येतले पळय तेन्ना तुका नाका जातले, तुका तुज्या गांवांक पळचो पडटा. चिंबलाचो इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नायक, हो नायक न्हू, यांनी आपले नाव चेंज करून हो लामाणी यांनी एक व्हिडिओ काढलो 6 तारीख आणि त्यांनी सांगले की आमकां लामाणी म्हणू नका, आम्ही गोंयकार. तेगेर सुमार 350-400 लोकांनी कमेंट्स केले. त्यांनी 2 दिसांनी परत आणि एक व्हिडिओ काढलो 8 तारीख. त्यांनी गाळयो सांगले, जे कोणी कमेंट्स मारला त्यांना त्यांनी थ्रेट दिल्ली की वाटेर जर तुम्ही म्हाका मेळत जाल्यार तुमकां हांव सोडची ना. सो हे नोंद घेवन आम्ही कोण तो इंचार्ज दुसरो मेळलो, PSI नासलो, ताका सांगला की बेगीचे बेगीन हेगेर एक्शन जावपाक जाय. पेन ड्रावन ताका व्हिडिओ दिल्लो आसा. प्रुडंटाच्या हेडॉनांतूय आरजीपीचेर कांय आरोप सिद्धांणान केल्ले. आरजीपीचो फुडारी विरेश बोरकारान ह्या आरोपांक जाप दिली. आमी कोणाकडले पयशे वाटूंक ना. गोंयकारांनी काळजांतल्यान, मनांतल्यान, तनांतल्यान सगळ्यान आमकां मतां मारल्या. ते प्रेस मिडियाचेर, प्रुडंट मिडियाचेर बसोन तेणें सांगलें गायो मारल्या म्हणून. खंयची गाय? एक गाय दाखोवची.